म्हापशा ह्या फावट शिवूच म्हूण बाळू फडकेचे कार्यकर्ते प्रचाराक पेटल्यात. म्हापशेचे जाणटे नेणटे सगळेच खंय बाळू बरोबर. गेली कांय वर्सां म्हापशाक कांयच कामां जावंक ना. आतां खंय बाळू करून दाखयतलो म्हूण ताणें म्हापशेकारांक उतर दिलां. डेली काय ना म्हटल्यार 50-50 यंगस्टर येता, आपूण जावन येता आणि जे आमकां सांगतात की ह्या खेपेक आमकां चेंज जाय जी फाटल्या 18 वर्सां म्हापशान जावंक ना ते आमकां आतां करून दाखोवपाक जाय. आणि म्हाका खात्री आसा ह्या खेपेक शिवाचो उमेदवार गोंयानूच येतले. शिव ऑल गोवा पसरतलो, शिवा गर्जना ऑल गोंयान जातली आणि डेफिनेटली म्हाका दिसता म्हापशानूय आमकां शिवाचो उमेदवार निवडून दितले लोक. काउन्सिलर जे व्हायब्रेट झालेले आसा त्यामुळे वेगवेगळे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा फेसबुकांतल्यान वेगवेगळे तरेन आमचे अप्रचार करतात आणि म्हाका दिसता हे भिवूनच हे करपाक लागल्यात. आणि ज्या पद्दतीन सांगता पळय लोकांची घरां मोडटा म्हणून वोटींग करचें पडटलें तुमकां अशें सांगता पळय ते आयज लोक भियनात आणि लोकांक सगळ्यांक चेंज जाय आणि शक्यतो हो आमचो म्हापशाचो विजय आसाच आसा. पणजे सेगीत 7वे फावट बीजेपीचेच कमळ फुलतलें म्हूण बीजेपीचो कॅन्डिडेट सिद्धार्थ कुंकळयेकार विश्वास दिसता. गोंयांत बीजेपीचे सरकार परत हाडपाचे खंय ताका पणजेकारांनी उतर दिलां. एक बरो रिस्पॉन्स, एक उमेदीचो रिस्पॉन्स आनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां सगळ्या कडल्यान लाभलो. ह्या फावटी पणजेक एक पॉझिटिव्ह मुद्द्या खातीर, एक डेव्हलपमेंट मुद्द्या खातीर मतदान जातलें आनी परत एकदां 7वेदां भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार पणजे मतदारसंघाक पणजेकारांचो तेंको पावन जेत ताका प्राप्त जातलें. एक उमेदीचें वातावरण सगळे पणजेकारां मदीं आसा आनी अत्यंत आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ज्या ज्या घरांनी आमी गेल्या थंय ते आमकां एक बरो वेलकम मेळ्ळा. एक आमकां सगळ्यांनी सांगलां की ह्या फावटी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हे गोंयभर स्थापन जातलेंच पूण ताजे फुडें 7वेदां एक रिकॉर्ड 7वेदां पणजेकूय म्हाका सगळ्यांनी तेंको उक्तायलो. वाडे सुकूर दोगा जाणांनी रोहनाचो कार्यकर्तो राहुल गडेकाराक खंय फोना वेल्यान जितो मारपाची धमकी दिल्या. रोहनाच्या कार्यकर्त्यांक घेवन राहुलान जगन्नाथ कांबळी आनी फिलिक्स मेंडोसाचेर म्हापशा पुलीस कंप्लेन केल्या. रोहन म्हणटा असल्या लोकांक पुलिसांनी इलेक्शना मेरेन तडीपार करचे. राहुल गडेकर धमक्यो सगळ्यांकूच दिता पूण फॉर्च्युनेटली ताच्या मोबायलार ते एक फॅसिलिटी आसा रिकॉर्डिंगाची. सो ही डीड रियलायज ते रिकॉर्डिंग जालें म्हणून तो मागीर कळ्ळें ताका रिकॉर्डिंग जाला म्हणून. ते लास्ट 8-9 years इलेक्शन्स इज जस्ट अ पासिंग फेज. बट ड्युरिंग इलेक्शन सध्या रक्षा मंत्रीन देशाची रक्षा सोडून हांगा रावप फक्त परवरीस ताण घेवप आनी उलट्यो सुलट्यो अप्रचार करपाक ताणें करप ताका सोबनाय. आतां पुलिसेक आमी मागणी केल्या की असल्या लोकांक गांवांत बिट्टू जगन्नाथ कांबडी नाल्यार तो कोण तो फेलिक्स नाल्यार कोण तो जॉनी ह्या लोकांक थंय रावपाची ती इलेक्शन टायम पर तेंच्यानी काडचें म्हणून मागलां. Immediate arrest of these particular people which we have asked for because they are violating all the laws of EC. आमी EC कडेय कंप्लेन केल्ली आसा कित्याक they have practically told की आमी पयशे लोकांक भुरग्यांक वाटूंक सोदतात म्हणून इन द भुरग्यांक शिक्षण दिवंक तांकां नोकऱ्यो दिवंक वावुरतलो म्हूण हळदोणेचो अपक्ष उमेदवार आनंदराव नागवेकार उलयला. नागवेकाराची नासनोळ्या सभा जाली. म्हजें काम फक्त शिक्षण दिवपाचें आणि तुमकां शिकून नोकरी दिवपाची. आज खरी गरज आहा ती भुरग्यांक नोकरी दिवपाची. नाल्यार भुरगे बेकार उरता हांगा थंय भोंवता आनी कांय करूंक पावना. आनी वन गुड न्यूज आय एम टेलिंग यू, आय एम सून गोइंग टू स्टार्ट एअरपोर्ट मॅनेजमेंट स्टडी सेंटर इन गोवा. ह्या सेंटरा खातीर जशें हॉटेल मॅनेजमेंट शिकून आमी 10,000 भुरग्यांक नोकरी दिल्या तशेंच एअरपोर्ट मॅनेजमेंट स्टडी सेंटर घालून तुमकां शिक्षण दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. कोणा कडेन पयशे पासून नासत ते सगळ्या कडेन पयशे आसना. तेणी म्हाजे कडेन येवचें, शिक्षण घेवचें, आयुश्यान व्हडलें जावचें. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.